मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसोर 6 वोड 1 ते 6 उपरांत 16 ते 18. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशांक दाखोवच्या मोनान देवाचे भोक्तीच्यो कोरण्यो मनशां हुजीर कोरिना जावंक चोत्राय दोरात, नाजाल्यार स्वर्गार आसल्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मुखार मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं धर्मदान दिताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें धर्मदान गुपीत जावंक जाय, आनी जो गुप्तीन केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्यां सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी जो गुप्तीन केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्यां भाशेन कोणतीचें रूप तुमी घेवं न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ती आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगोर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाक दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू, आनी जो गुप्तीन केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.